नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेसीच्या उमेदवारांची पहिली वळेरी ऑक्टोबराच्या तिसऱ्या सप्तकात येवपाची शक्यताय. दिगंबर कामतीच्याच फुडारपणाखाला वेंचणूक झगडटले अशें म्हणपाक काँग्रेसना तयार. मुख्यमंत्री दितले काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांक मायनिंगाच्या बोवाळाचेर म्हायती. वीज तुटवड्याक लागून राज्यातल्या उदका पुरवणेचेर परिणाम. उदका पुरवण जाल्यार 20% उणे. पीडब्ल्यूडी पावयता टँकर आनी उदक. वीज पुरवण जाग्यार पडली ना जाल्यार परिस्थिती आनीकूय वायट. कडेक मारिल्ल्या उण्या दर्जाच्या मिनाचे निर्गतीविशीं सरकार थारायतलो धोरण. गोंयांत 700 दशलक्ष टन आसा सांठो. उण्या दर्जाच्या मीन निर्गतींतल्यानूय सरकार जोडटलो रॉयल्टी. कदंबाच्या शटल बसींतल्यान प्रवाशांक व्हरतात उबे करून. सरकारान काढली अधिसुचोवणी. मात उबे रावपी प्रवाशांच्या तिकिटेचो ना उल्लेख. कदंबाचे अधिकारी तोंड उगडूंक ना तयार. आनी खेळा मळार खेळगडे सोदपा खातीर गोंय रग्बी फुटबॉल संघटना वतली शाळांनी. ऑफिसांत मेळटली खेळाची पुराय म्हायती, म्हणटा अनीश केणी. आता खबर विस्तारान. काँग्रेसीच्या विधानसभे खातीरच्या उमेदवारांची पहिली वळेरी ऑक्टोबराच्या तिसऱ्या सप्तकात येवपाक शकता. मात दिगंबर कामतीच्याच फुडारपणाखाला वेंचणूक लढयतले अशें स्पश्टपणान सांगपाक काँग्रेस तयार ना. शुक्रारा जाल्ल्या प्रदेश काँग्रेसीच्या बसकेंत मायनिंगाच्या विशयावेल्यान बोवाळ जालो. स्वता मुख्यमंत्री आता काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांक ह्या विशयाचेर म्हायती दितले. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीची पहिली बसका शुक्रारा गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साच्या सभाघरात जाली. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरांच्या यजमानके जाल्ल्या ह्या बसकेत विधानसभा वेंचणूक आनी मायनिंगा विशीं खोलायेन भासाभास जाली. फुडले वेंचणुके उपरांत दिगंबर कामत मुख्यमंत्री जातले हो मुद्दो घेवन वेंचणुकेक वचपाचे काय ना हाचेर कांय थारूंक ना. मात मुख्यमंत्री बदलाचो प्रश्नूच येना अशें शिरोडकरान सांगलें. I think you will have to wait for some time. You may have to wait for some time. Pardon? I think there is a lot of time in between where we have to work. काँग्रेस उमेदवारीची पहिली यादी 22 ऑक्टोबर मेरेन जाहीर जावपाची शक्यताय सुभाष शिरोडकरान उक्तायली. ज्याची माहिती एखादी तुमकां 21, 22, 23 तारखेर जेन्ना आमच्या हायकमांडचे ऑब्झर्वर येतले श्री ब्रार आनी सुधाकर रेड्डी चड करून येवपाची शक्यता आसा. त्यावर तुमकां पीईसीचो मुखाल्लो कार्यक्रम जो आसा जे तांणी म्हटिल्लें की आमी कांय एडवान्स कॅन्डिडेट्स अनाउन्स करतले अशें म्हणून त्या संबंधीची माहिती तुमकां मुखार मेळूंक शकतली. ह्या बसकेक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नायक, शार उदरगत मंत्री जोकी आलेमांव, आमदार प्रताप गांवस, आदले आमदार राजेश पाटणेकार, दयानंद सोपटे, वालंका आलेमांव आनी हेर पदाधिकारी आसले. मायनिंग प्रश्नाचेर बऱ्याच वांगड्यांनी हुस्को उक्तायलो. ह्या संबंधान प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वांगड्यांक पुराय म्हायती दितलो अशें उतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन वावुरप्यांक दिलें. What are the advantages, disadvantages of this industry for the state vis-a-vis for public at large? हे सगळे विषय आपण बारीकसाणीन गरज पडली जाल्यार सीएम स्वता सुद्दां ह्या खातीर येवंक शकतात. पूण तातूंत एक्सपर्ट जे आसात पळय त्या एक्सपर्टां कडल्यान इथंभूत जे कितें फॅक्ट्स आनी रियालिटीज आसात ते मांडपाचें थारायल्लें आसा जेणे करून फर्स्ट हँड नॉलेज टू एवरी सिंगल काँग्रेस ऑफिस बेअरर एंड पीसीसी मेंबर विल बी मेड अवेलेबल. वेंचणूक प्रचार मतदान केंद्र पावंड्यार चालू करपाचे बसकेत थारले. त्या भायर हेर साबार प्रश्नाचेर भासाभास जाली. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. विजेचो तुटवडो जाल्ल्यान सध्या राज्यातल्या उदका पुरवणेचेर बरोच परिणाम जाला.
उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान सध्या उदका पुरवण सुमार 20% कमी जाल्या. सारकी पुरवण जायना थंय भौशीक बांदकाम खातें टँकरांनी उदक पावयतलें म्हणटा. मात विजेचो तुटवडो असोच उरल्यार फुडल्या कांय दिसांत परिस्थिती सामकी बिकट जातली अशें स्वता वीज मंत्री पासून मान्य करतात. तेलंगणा राज्या खातीर आंध्र प्रदेशांत चलिल्ल्या आंदोलनाचो परिणाम पुराय देशांतल्या लायटीचेर जाला. ह्या आंदोलनाक लागून देशांत कोळशाची टंचाय निर्माण जाल्या. कोळसो कमी आशिल्ल्यान लायटीचें उत्पादन कमी जाला. गोंयांत लायट कमी जाल्ल्यान ताचो परिणाम उदकाचेर जाला. भौशीक बांदकाम खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण सुमार 10 ते 20% उदका पुरवण कमी जाल्या. Due to low frequency, the percentage fluctuates from 80 to 90%. So we cannot achieve 100, but 80 to it varies from 80 to 90%. There is a shortage of water around 20%. उदक प्रक्रिया प्रकल्प चलोवपा खातीर लायटीची 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी जाय पडटा. सध्या ही फ्रिक्वेन्सी 48 ते 48.8 इतली आसा. लायट गेल्ल्यान एकदा प्रक्रिया बंद पडली जाल्यार परत चालू जावपाक उण्यात उणी 45 मिनटां लागतात. हाका लागून उदका पुरवण सुमार 20% कमी जाल्या. गोंयची उदका पुरवण तांक अशी आसा. ओपा उदका प्रकल्प 115 MLD, उणाव 10 ते 20%. अस्नोडा उदका प्रकल्प 62 MLD, उणाव 10 ते 20%. शेळपें उदका प्रकल्प 160 MLD, उणाव 10 ते 20%. काणकोण 10 MLD, उणाव 10 ते 20%. ओपा आनी अस्नोडा प्रकल्पाची प्रक्रिया तांक उणी जाल्ल्यान तिसवाडी, दिवचल, बार्देश, लोटली, धारबानोडा आनी पाळी वाठाराक उदका पुरवण सारकी जायना. मडगांव, सांगे, केपें आनी काणकोण वाठारांतय उदका पुरवणेचेर परिणाम जाला. उदका पुरवण सुदारची म्हूण भौशीक बांदकाम खातें वावुरता. गोंयाक सध्या 80 मेगावॅट लायट कमी पडटा. लायटीची परिस्थिती आनिकूय वायट जावं येता अशी भिरांत वीज मंत्री आलेक्स सिकेरान उक्तायल्या. गोंयांत कितली पावर शॉर्टेज? Right now must be around 75-80 megawatts. कशें लोड शेडिंग कशें करतात? Unfortunately, main victim for load shedding is industry. We're trying our best to give everybody. Industry consumes a lot. No, we live hand to mouth. You see what is happening? The states that otherwise were surplus, they themselves are facing shortage. Question of only Goa facing shortage. It's all over the country. And as every day continues, the situation is going to. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. खणींतल्या कमी दर्जाच्या मिनाची निर्गत करून विलो लावपा खातीर गोंय सरकार धोरण थारावपाचो आसा. सरकारी सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फुडल्या 10-15 दिसां भितर हाचेर निर्णय जातलो. उणे दर्जाचे म्हणून कुशीक राशीक मारिल्ल्या मिनाचेरूय आतां निर्गती वरवीं सरकाराक रॉयल्टी मेळटली. गोंयांत असल्या मिनाचो सुमार 700 दशलक्ष टन सांठो आसा आनी तो सोंपोवंक 20 वर्सां तरी लागतली. पळयात हो रिपोर्ट. कमी दर्जाच्या मिनाक ह्या आदी मागणी नासताली. ताका लागून ते मीन काडून कुशीक दवरताले. आतां वेळ बदलल्या. ह्या कमी दर्जाच्या मिनाक आतां भायल्या देशांतल्यान मागणी आयल्या. ही माती विकल्यार फुडलीं 20 वर्सां तरी गोंयांतलो मीन धंदो तिगूं येता. खण वाठारांत पडून आशिल्ले हे कमी दर्जाचे मीन विकचे अशी सुचोवणी विरोधी पक्ष मुखेली मनोहर पर्रीकारान बुधवारा पणजे केल्ली. मायनिंग डिपेंडंट पिपल्स ह्या संघटनेन पणजे आयोजीत केल्ल्या सभेंत उलयतना पर्रीकारान ही सुचोवणी केल्या. खरें म्हणजे डंप जे आसात पळय ते डंप फुडल्या 20 वर्सां पुरो आमकां मायन सुद्दां हात लावपाची गरज ना अशी परिस्थिती आहा. पण ताका सरकारा कडेन सारकी बुद्द आसूंक जाय. प्रत्येक जाग्यार खंयची तरी कागद आयले की तातूंत पयशे दिसूंक जायना. आमकां ते दिसता ताज्यामुळे प्रश्न निर्माण जाल्या. कमी दर्जाचे मीन विकपाची तयारी आता सरकारान चलयल्या अशें सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण समजता. गोंय सरकाराच्या कांय वडील अधिकाऱ्यांनी बिरेस्तारा भारताचे सॉलिसिटर जनरल रोहिंतो निर्मणाची भेट घेवन ह्या संबंधान भासाभास केली. प्रत्येक खणीवेल्या मातयेची वेगवेगळी तपासणी करपाची सुचोवणी सॉलिसिटर जनरलान केल्या अशें समजता. ह्या प्रस्नाचेर दिल्लीत आनीक भासाभास जावपाची आसा. मायनिंग भ्रश्टाचार प्रकरणात दिल्लीक गेल्ल्या भाजपा शिष्टमंडळान केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी CBI अधिकाऱ्यांची भेट घेवन तांकां निवेदनां भेटयली. बेकायदा मायनिंग आनी भ्रश्टाचारा विशीं पुराय म्हायती ह्या निवेदनांत दिल्या. हांकां मेळून गोंयांत ज्यो आयज इल्लिगल मायनिंगाचो जो सगळो प्रोसेस चलता, इल्लिगल मायनिंगाचो
आणि ताज्या माध्यमांतल्यान प्रचंड भ्रष्टाचार जो चलिल्लो आसा त्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भान आमचे कडेन जी कितें माहिती आसा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी घेतिल्ली ती माहिती आमी हांचे कडेन सुपूर्द केल्ली आसा आणि तांकां विनंती केल्ली आसा की हाज्या भितर तुमी तुमच्या परीन तुमच्या लेवलाचेर चवकशी करची. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार, खबराकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी आनी सर्वेश वेळुस्कार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.